नमस्कार, पळोवया प्रुडंट खबरो. गोयचो मायनिंग कन्सेशन लीज वाद ताकतिकेन तडीक लावंक केंद्राचो अंतरीम अर्ज खंयचेय खिणाक सुप्रीम कोर्टा मुखार खंडपीठा मुखार लिस्ट करपाचे सरन्यायाधीशाचे निर्देश. फ्रंट म्हणटा कितें ते म्हयन्या भितर करात. बीजेपीन पणजे बाबुशा कडेन युती वर्सा भितर गुटलायली. मात झुजचे आदीश शस्त्र म्यान बीजेपीचो महापौर उमेदवारूच ना. बाबुशाच्या पॅनलाक खंय रचनात्मक विरोध. बाबुशाचो उदय महापौर पाश्कोल डेप्युटी. नव्या जुवारी पुलाचो वेर्णा लागसार सेक्शनात स्लॅबाचो उबो केल्लो लोखणाचो ढाचो कोसळ्ळो. दोंगरा वाटेन कोसळिल्ल्यान लोकांचो वेळ बरो. 4 कामगार जखमी. कंपनी म्हणटा पालसण कोसळिल्ल्यान ढाचो कोसळ्ळो. मांद्र्या तिकेटीचेर सोपटेचोच अधिकार. पार्सेकरान मांद्र्या दुसरो सुद्धा येवन दाखोवचो सांगता ते करता. पार्सेकराक लोकांनी 5 वर्सां खातीर धाडला घरा. विनयाची पार्सेकराक ओपन चॅलेंज. प्रत्येक पक्षाक वेंचणूक लढपाचो अधिकार. मोगो सरकारा आड ना, फुटीराड. सुदीनाक काडपाचो प्रश्न येना. इन्कम टॅक्साच्या शुक्लकाश्टांकूय बदपाचो ना. शिरोड्या मोगोची एंटी बीजेपी एक्शनीचेर दीपकाची चाप. आणि एमपीटीच्या कोळशाक कामगार संघटना सरले फुडें. स्वार्थ साधून खंय कोळसो बंद करपाचें कारस्थान. कामगारांच्या पोटाची वेवस्था पयलीं करात, मागीर कोळसो बंद करात. आमदार होय कामगारां बरोबर. गोयच्या मायनिंग कन्सेशन लिजा विशीं विवाद ताकतिकेन तडीक लावंक केंद्र सरकारान घाल्लो अंतरीम अर्ज खंयचेय खिणाक सुप्रीम कोर्टा मुखार येवंक शकता. सरन्यायाधीशान अर्ज लिस्ट करूंक सांगल्यात. बरोबर मायनिंग कंपन्यांचे अंतरीम अर्जूय आसात. गोयचे मिनेरांक दिल्ली पोर्तुगीज कालीन मायनिंग कन्सेशनात सरकारान खासा कायद्या वरवीं 1987 लिजां करून वडयली. ते गजालीक मिनेरांनी 1998 सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिल्लें. मायनिंग फ्रंट म्हणटा कितें ते म्हयन्या भितर करात. कांय खण कंपन्यांनी आनी एनजीओ गोवा फाउंडेशनान घाल्ली याचिका अजून व्हडल्या खंडपीठा मुखार सुनावणी घेवपाची आसा. तारीख अजून निश्चित जाल्ली ना. अशें आसतना आतां केंद्र सरकारान मायन्स खात्याचे अवर सचिवा वतीन सुप्रीम कोर्टात अर्ज घाला. गोयच्या मायनिंग कन्सेशन लिजांच्या वादाचेर याचिकेचो बेगीन निकाल लावचो म्हूण केंद्राचे यत्न चल्ल्यात. बुधवारा हे अंतरीम अर्ज सरन्यायाधीश रंजन गोगोय मुखार आयले. Which says to await the judgment of the 9 judges case, right? And it was also indicated that the workers who are dependent on mining are also stuck because of this entire issue. Yeah. So that was indicated. So thereafter, what happened is the court asked for the several IAs which were being mentioned. It asked for the numbers. The IA numbers were handed over to the court master, and thereafter the court indicated that we will consider this and matters will be likely to be listed shortly, but no specific date of listing is given. So basically the court has not indicated any specific date. Yeah. But upon Mr. actually mentioning that the dependents of mining people are stuck at large because of this entire issue which has not been resolved, and so thereafter he took the IA numbers and he said, the file is there and we will consider. So now probably they will process it, but we cannot specifically say on what date or when it will come. But it should come up very soon. Now that the IA numbers have been given, the court will process it for early listing. So the court itself will indicate, the registry will indicate when the matters will come up, but it should come up soon now. कन्सेशन लीज वादाविशीं केंद्र सरकारान हो अंतरीम अर्ज घाला तो असो. आयची मायनिंग लिजा पोर्तुगीज तेंपार कन्सेशनां आशिल्ली. जो मेरेन लीज अधिकारांचो विशय सुटना तो मेरेन टायटलांचे कोफुसांव उरतले. ताका लागून सुप्रीम कोर्टान दिल्ले निर्देश लागू करप कठीण. मायनिंग बंदीन मायनिंगांतले लोक सरकारी तिजोरीकय फटको. याचिका सुनावणेक घेवंक कळाव तितलो तेंप गोंयचें मायनिंग अनिश्चित. हो प्रकार राज्य सरकार आनी लोकांचे नजरेन बऱ्याचो न्ही. गोयचो कन्सेशन लीज विवाद 9 वांगडी खंडपीठा मुखार कितलीं वर्सां जाली निकालाक आसा. मिनेरांनी याचिका घाल्ल्यो 1998. हो विवाद तडीक लागले शिवाय गोयचें मायनिंग फुडें वचूंक शकना म्हूण केंद्राचो दावो. मायनिंग फ्रंट म्हणटा म्हयन्या भितर विशय तडीक लागूंक जाय. विधानसभेचे थारावा प्रमाण सरकाराचे एफिडेवीट जावंक जाय.
विधानसभेचो ठराव घेता त्या पद्दतीचे एफिडेविट सुप्रीम कोर्टान वचपाक जाय आनी तेंच्यांनी टायम घेवंक जायना. फर्स्ट डेटीकच ही सगळे एफिडेविट सगळे फायनल हियरिंग करून ती मॅटर फुडल्या म्हयन्याभरा भितर डिस्पोज करपाक. कितले लोक वयतले? साधारणपणे 5,000 लोक तरी आमचे आसतले फाल्यांच्या मोर्चे. पीसफूल आसतलो आणि पीसफूल आसतलो. आमी तेंच्यानी आमकां कोड आसल्या कारणान काही रिस्ट्रिक्शन्स आसात म्हणून आमी पाटो हांगा येवचे ना, कांपालाच्यान सुरू करतले आनी आझाद मैदानचो सोंपयतले. कारण जे मॅटर पेंडींग आसा ते मॅटर एकाच लागून पेंडींग आसा की गोवा दमन अँड दीव मायनींग कन्सेशन एबॉल्युशन एक्ट जो आसा तो प्रॉस्पेक्टीव आसचो हें हायकोर्टाचें जजमेंट आसा. तें जजमेंट स्टेट गव्हर्मेंटान आनी सेंट्रल गव्हर्मेंटान चॅलेंज केलां की तें रिट्रोस्पेक्टीव आसपाक जाय. आनी आमचें सुद्दां एमेंडमेंट जे आमी आतां प्रपोज करपाक सांगले म्हणजे GMPFचो जो मागणी आसली ते एमेंडमेंट करा सेक्शन 2 आनी हें करा म्हणून. कोर्टान ऑलरेडी सांगलेलें आसा. आमी कांय दुसरें सांगना. कोर्टान जें सांगलां तेंच आमी एमेंड करून सांगलें. बेगीन स्टेट गव्हर्मेंटान जे स्टेट गव्हर्मेंटान एसेंब्लीक सांगलां की आमी गोवा दमन अँड मायनींग कन्सेशन एबॉल्युशन एक्ट एमेंड करा म्हणून तेंच एफिडेविट तेंच्यांनी एकदां आनी चीफ मिनिस्टरान जें लेटर बरयलां सेंट्रलाक त्या आधाराचेर सुप्रीम कोर्टान हेंच्यांनी एफिडेविट फायल करून हो विशय आनी एक सिनियर कावन्सील अपॉयंट करून गोंयचे मॅट्रीक गोवा गव्हर्मेंटाक रिप्रेझेंट करपा खातीर. गोंयची केस सध्या ASG आत्माराम नाडकर्नीच पळयता. अर्ज केन्ना सुनावणेक घेतले आनी लीज कन्सेशन वादां विशीं निर्णायक सुनावणेक केन्ना तारीख मेळटली निश्चित ना. केंद्र सरकार आनी मायनींग कंपन्यांचे हे अंतरीम अर्ज खंयचेय खिणाक सरन्यायाधीशांचे खंडपीठ सुनावणेक घेतले. गोंयच्या मायनींग कन्सेशन लिजांचो हो वाद नेमको केन्ना तडीक लागतलो ते उपरांतूच थारपाचे. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. नव्या जुवारी पुलाच्या वेर्णा लागसारच्या सेक्शनात स्लॅबाक उबो केल्लो लोखणाचो ढाचो कोसळ्ळो. प्रकार भयानक, मात सगळे अंडरबन दोंगराचे पालसणे वाटेन कोसळिल्ल्यान वेळ बरो मोठो अनर्थ चुकलो. 4 कामगारांक मार लागला, तांकां खंय GMCत घाल्यात. गजाल घडनाच DYSP आनी कांय ऑफिसर सुवातेर पावले. कन्स्ट्रक्शन कंपनी म्हणटा पालसणीची माती कोसळिल्ल्यान ढाचो कोसळ्ळो. आता कितले इंजर्ड जाले एक्झॅक्ट खबर ना, पूण पुलिसा प्रमाणे 4 लोक इंजर्ड जाले म्हणटात. हे स्कॅफोल्डिंग जे पडला ते म्हाका तांचे मिस्टेकी लागून पडला. म्हणजे ट्रेनीचो कितें पूण हूक बी खंय तरी शिरकला आनी त्या अर्दान पडून जाता. नशीब बरें की त्या अर्दान पडून ना, कित्याक त्या अर्दान पडिल्ले जाल्यार पयलीं म्हणजे ट्राफीक आख्खो दीस सोड फाल्यां दीस पर्यंत जाम उरतली आशिल्ली. एनीवे आतां हाजे मुखार तरी गव्हर्मेंटान हाजेर कितें तरी प्रिकॉशन घेवन कितें तरी ऑल्टरनेटीव काडून कितें तरी हाजेर एक्शन घेवची अशें हांव गव्हर्मेंटा कडेन मागतां. तें बरें जालें त्या वतान पडलें, दोंगरा वतान पडलें म्हणून. तेंच तर आयज ह्या वतान पडलेलें जाल्यार जायती लोकांक मार लागता आसलोलो आनी हें पडलें तेन्ना जायते लोक ह्या वतान पाचारूय जातालो, चालू आसलोलो लोक वचपा येवपाचो. सो तेका लागून हांव गव्हर्मेंटा कडेन मागतां जे कन्सल्टंट आसा आमच्या PWD, स्पेशली आमचो मिनिस्टर आहा सुदीन देवलकारान, तेणें हेजे आपणाचो इंट्रस्ट घालून एक टीम डेप्यूट करची सेफ्टी ओन्ली फॉर द सेफ्टी पर्पज. हे घडणुके उपरांत सांजे उसरा म्हणल्यार कन्स्ट्रक्शन कंपनी दिलीप बिल्डकॉनान घडणुकेचेर खुलासो जारी केलो. पालसणाची माती कोसळिल्ल्यान ढाचो कोसळ्ळो. 4 कामगार जखमी जाल्यात. एकल्याचो पांय मोडला. 3 जाणांक किरकोळ मार लागला. इतल्या मजगतीं धवळे हायवे बायपासा वयल्या नव्या ओव्हरब्रिजाचेर मंगळारा राती एक कंटेनर परतलो. मात जाल्यार हो कंटेनर सर्वीस रोडार पडपाचो. कोणाकूच मार लागिल्ल्याची खबर ना. हायवे जो बांदला हो ओव्हरब्रिज जो हांगासर बांदला काशीमठा कडेन तो खूब डेंजरस आसा. चड करून ट्रक्स जे व्हडले व्हडले येता आनी टँकर्स येतात तेंचे खातीर. तुमी समजा आतां हो काल हांगा ट्रक पडला तो चडटेर वयर चडटा आसतना पडला. देंवतेर देंवता आसतना GVM कॉलेजी कडल्यान देंवतेर देंवता आसतना जर ब्रेक फेल जालो आनी खंयचोय जर ट्रक पडलो जाल्यार हांगा कितें परिस्थिती जावपाक शकता. आनी समजा एक पेट्रोलियम टँकर पडलो जाल्यार तेजी कितें हालत जावपाक शकता ह्या वाठारांतली ती तुमी समजून घेया. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक आनी विवेक प्रभू. BJPची महापालिकेत बाबूश पॅनला कडेन आशिल्ली युती वर्सां भितर गुटलायली. सुरवातीक विठ्ठलाक महापौर करतना दोनूय ग्रूप एकठांय आयिल्ले. BJP आतां म्हणटा ते खंय आतां रचनात्मक विरोधाचे भुमिकेत, मात झुजा आदी शस्त्र म्यान BJP महापौरचो उमेदवार घालिना. बाबूश उदय मडकयकाराक महापौर, पाश्कोल मास्करेन्साक डेप्युटी उमेदवार जाहीर करून मेकळो. बाबूशाक IAS कमिशनर नाका, BJPक IASूच जाय. फाटल्या मार्चांत विठ्ठल चोपडेकाराक महापालिकेचो महापौर करतना बाबुशाचे पॅनल आनी BJPचे नगरसेवक एकठांय आयिल्ले. युती जेमतेम वर्सभर उरली.
आता त्याच बाबुशाच्या पॅनलाच्या नव्या महापौराक बीजेपीचो तेंको ना, मात बीजेपीचो उमेदवारूय ना. बीजेपी खंय सत्ताधारी पॅनलाक कन्स्ट्रक्टिव्ह विरोध करतले. आम्ही कॉर्पोरेटरान डिसायड केला की फाल्यां इलेक्शनाक आम्ही ना कॉन्टेस्ट करचे आणि बेसिकली रिजन इज दॅट वी डोंट हॅव दॅट नंबर्स. वी हॅव टू बी अ व्हेरी गुड ओपोनंट फॉर देम, कन्स्ट्रक्टिव्ह ओपोनंट. राखणदार कशे आमची पार्टीज आमकां सांगता चौकीदार म्हणून, सो वी हॅव टू बी चौकीदार वेन दीस मेयर इज देयर. दुसरे वटेन मेजॉरिटी पॅनलवालो बाबूश उदय मडकयकाराक महापौर, पाश्कोल मास्करानासाक डेप्युटी उमेदवार जाहीर करून मेकळो. Uday Madkekar will be the mayor and Pashkel is the deputy mayor. बाबुशाक महापालिका आयुक्त IAS अधिकारी नाका, बीजेपीक IASूच जाय. महापालिका खंय सध्या महापौर न्ही, आयुक्तूच चलयता. I will meet Honorable Chief Minister to first of all to tell him as far as the commissioner is concerned, to have some commissioner who basically to have a commissioner who a local one, not some IAS officer and all, because having this IAS officer is useless because they don't know the need of the people and what are the priorities of the people is basically, and it is because of the commissioner actually they could not do much. ना म्हाका जाय IAS ऑफिसर. तो सद्याक तरी मेयराचो रोल ना म्हणून IAS ऑफिसरच जावं ना चलोवपाक. बीजेपीतल्या सुत्रांकडल्यान मेळटा ते म्हायती प्रमाण बाबुशाच्या महापौराक हे फावटी तेंको दिवपाचो विचार बीजेपी करताली. कांय बीजेपीचे नगरसेवक हल्ल्यार जाता, पूण महापौराची वेंचणूक लडोवया म्हूण फुडें सरिल्ले. मात बाकीच्यांनी हरकत घेतिल्ल्यान बाबुशाक तेंकोय नाका आनी वेंचणूकूय नाका म्हूण निमाणें थारले. बाबूश म्हणटा ताका सगळे घट. बीजेपीच्या तेक्याक तो खंय सिद्धार्थाकूय मेळ्ळा. I met this thing. I have got good relation with everyone, so there's no issues as far as relation is concerned. I met Siddharth also. There's no issue. So they are not rallying. No, I don't know. Yeah, see, my thing is what we have got a panel. We have got a number. I have basically said that I think we all should work together. That's the 14 मार्चाक महापालिकेची महापौर आणि उपमहापौराची वेंचणूक जाता. त्या खातीर खासा बसका आपयल्या आयुक्त शशांक त्रिपाठीन. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक. पार्सेकार बीजेपीचे आरोप प्रत्यारोप चालूच. आयतारा पार्सेकार सोपटेचे उमेदवारी वेल्यान कार्यकर्त्यांच्या मेळाव्यात श्रीपाद भाऊचेर उलयलो. ताका श्रीपादा उपरांत आता प्रदेशाध्यक्ष विनयाची जाप. पार्सेकाराक लोकांनी 5 वर्सां खातीर घरा धाडल्या. मांद्रेचे तिकिटीचेर सोपटेचोच पयलो अधिकार विनयान जाहीर केला. पार्सेकार अपक्ष रावन जिखपाचो सोडूच दुसरे सुवातेर पासून येता जाल्यार तो सांगता ते करता. विनयाची चॅलेंज. सोपटे आनी सुभाष शिरोडकार भारतीय जनता पक्षान आमदारकी सोडून आयले. पयलो साहजिकच हक्क आसा दोगांचो आसा. मांद्रेचे जनतेन लक्ष्मण पार्सेकाराक नाकारलो आनी पयली फावटी हिस्ट्रीन एक मुख्यमंत्री आशिल्लो मनीस गोंया भितर हल्लो आनी हल्लो तो असो तसो न्ही, सबसेल हार केली. म्हणजे सगळ्यांत चड मतांनी कोण हल्लो जाल्यार आमचो मुख्यमंत्री हल्लो. खूब दुख्ख जालें बद्दल. ते म्हणटा तेंचो डिमांड आसलो की तिकेट जर कोणाक दिता फुडवेंचणुकेक जाल्यार ती कॅडरांतल्या मनशाक दिवची म्हणून. लक्ष्मीकांत पार्सेकार गोंय प्रदेशाचो अध्यक्ष आशिल्लो 2012. ताणें काही कॅडरांतल्या मनशाक तिकेटी दिनासतना आमी निलेश कापराला पार्टी भितर घेतलो, किरण कांदोळकराक घेतलो, गणेश गांवकाराक घेतलो, सुभाष फळदेसाय घेतलो, ग्लेन तिकल्याक घेतलो पार्टी भितर. तेन्ना पार्सेकाराक कॅडर दिसलेंच ना. राजेश पाटणेकराक आमी भारतीय जनता पक्षांत प्रवेश दिलो. त्या वेळाचेर मुख्यमंत्री ओगी कित्याक रावलो? इंडिपेंडंट वचून तेणें फक्त हांव म्हणटा 2 नंबरूच येवन दाखोवन, जिखून तो सोडूनच 2च नंबराचेर येवन दाखोवनी. हांव तो सांगता तें करपाक तयार आसा. सकाळचो ब्रेकफास्ट आणि दनपारच्या लंचाचेर पार्सेकाराची ही जाप. हांवें नाश्तो सकाळचो म्हज्या बायले बरोबर केलाय, ती काय काँग्रेसीन ना. दनपारचें जेवण खंय हांवें MG बरोबर केलां. दनपारचें जेवण हांवें बॉम्बे लिगसी म्हणून जे ओपन रेस्टॉरंट आसा, ओपन रेस्टॉरंटाचो कॉमन हॉल आसा, थंय हांवें जेवण केलां. आनी म्हजें जेवण जाता आसतना थंय दिपक ढवळीकार म्हज्या बरोबर आसा. आमी कोण दुश्मन न्हय. आनी ताणें म्हाका म्हटलें की आमी मेळुया. ठीक आसा, आमी जर मेळपाक खंय तरी क्लोज डोर गेल्ले जाल्यार एक वेळ समजूंक शकता. जाल्यार सकाळचें थंय काँग्रेसी बरोबर, दनपारचें MG बरोबर आनी रातचें BJP बरोबर करणारो हो पार्सेकारूच करूं शकता. विनय सांगता म्हूण आपूण कसलोय निर्णय घेवचो ना. थंड तकलेन सगळें कितें करपाचें तें करतलो.
विनायक स वर्साचें परमीट मेळ्ळा म्हूण खंय तो कसोय वागता. He is provoking me. He has been doing it since last 5 months. It is a planned attempt. सामकें प्लॅन करून चल्लेलें आसा. हे तो आव्हान दिता जेणे करून इतको पक्षाशी एकनिश्ठ असणारो मनीस खंयच्या ना खंयच्या तरी प्रोवोकेशनाक बळी पडून पक्षा विरुद्ध लडोवचो, जेणे करून इतल्या वर्साचे जे म्हजें नातें आसा तें तुटचें म्हणून. आनी विनयन दिल्ल्या आव्हानाक लागून हांवें खंयचे तरी निर्णय घेवप हें हांव केन्नाच करचो ना. तितलो हांव थंड तकली दवरून वावरपाची म्हजी मनस्थिती आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. प्रत्येक पक्षाक वेंचणूक लडोवपाचो अधिकार आसा. मोगो सरकारा आड ना, फुटीरा आड. मोगो शिरोड्या वेंचणुकेंत देंवला म्हूण सुदिनाक सरकारांतल्यान काडल्यार मोगोची भुमिका कितें ताचेर मोगोचो अध्यक्ष दिपकाची प्रुडंटाक जाप. लोकसभेक कशें कितें करपाचें तेवूय खंय 5 एप्रिला उपरांत मोगोचे केंद्रीय बसके उपरांत थारतले. इन्कम टॅक्साची शुक्ल काश्टां लायली म्हूण पसून तसल्या षडयंत्रांक बदपाचो ना. शिरोड्या प्रचाराक बिजी दिपकाची जाप. त्या सरकारान आनी तुमी हांगसरल्यान फाटी घेवपाक लागून समज जर सुदीन ढवळेकराचें मंत्रीपद काडटा असो बीन समज जर विशय आयलो जाल्यार कशें कितें तुमी हें करता? प्रत्येक पक्षाक दिसता म्हाका अधिकार आसा निवडणुको लडोवपाचो. कित्याक आमी सरकाराच्या विरुद्ध ना, आमी जे डिफेक्शन केलां ज्या दोगांनी त्याच्या विरुद्ध आमी आसा. लोकसभा इलेक्शनाक तुमचे कितें स्टँड आसा? आमचो स्टँड जवळ जवळ 30 मार्च किंवा 5 एप्रिल पर्यंत क्लियर जातलो. केंद्रीय समितीची बैठक घेतल्या नंतर अशें आयकून येता की काही इन्कम टॅक्स आनी हे ते तुमच्या फाटल्यान लावपाचो प्रयत्न चल्ला म्हणून. पळय म्हाज्या फाटल्यान लोक आसा, कितले षडयंत्र लायले जाल्यार ते लोकां फुडें चलना. आमच्या फाटल्यान इन्कम टॅक्स येता. प्रत्येक वाठाराक प्रत्येक वाड्याक आमकां जवळ जवळ 80-90% रिस्पॉन्स मेळटा. ह्या वाठारांतलो जी मनमानी कारभार आसा तो लोकांक नाका जाला आनी त्या खातीर सगळ्या जाणांक बरो विकास जाय, नोकऱ्यो जाय आनी बरे तरेचें वातावरण ह्या मतदारसंघात जाय आनी तें वातावरण दिवपाचो प्रयत्न आमचो आसतलो आनी आमी दितले. गोंय सरकाराचे मनरिजवण स्किमी खाला सबसिडीक दावो करपी पणजेचे आयनॉक्स आनी मडगांवचे ओशिया मल्टीप्लेक्साक हायकोर्टाचो धपको. नव्या आयनॉक्स आनी ओशियाकूय गोवा एंटरटेनमेंट टॅक्स सबसिडी स्कीम लागू जाता म्हूण 2008 वर्सा पणजेच्या जिल्लो न्यायालयान सरकाराक आदेश दिल्लो. हायकोर्टान जिल्लो न्यायालयाची ही ऑर्डर रद्द थारायल्या. सरकाराक थाकाय. इफ्फी नजरे मुखार दवरून 2004 वर्सा गोंय सरकारान गोवा एंटरटेनमेंट टॅक्सा खाला सबसिडी दिवपाची स्कीम सुरू केल्ली. इफ्फी खातीर गोंयांत आशिल्ल्या ल्हान ल्हान थिएटरांचो दर्जो सुदारचो आनी ते खातीर तांकां अर्थीक मजत जावची म्हूण ही सबसिडी स्कीम आशिल्ली. हे येवजणे खाला तेच वेळार नव्यान गोंयांत आयिल्ले पणजेचे आयनॉक्स आनी मडगांवचे ओशिया कॉम्प्लेक्सान गोवा एंटरटेनमेंट टॅक्सा खाला सबसिडी खातीर दावो केल्लो. प्रकरण कोर्टात पावले आनी पणजेच्या जिल्लो कोर्टान आयनॉक्स आनी ओशियाक सबसिडी दिवपाचो सरकाराक आदेश दिलो. गोंय सरकारान जिल्लो कोर्टाचे हे निकालाक हायकोर्टात आव्हान दिल्ले. हे वेळार हायकोर्टाचे आदेशाचेरूच दोगांची सबसिडीची रक्कम सरकारान कोर्टात जमा केली. ही रक्कम वापरूंक दितना कोर्टान आयनॉक्स आनी ओशियाक कांय अटी घाल्ल्यो. आतां हायकोर्टान निकाल दितना गोवा एंटरटेनमेंट टॅक्स सबसिडी स्कीम आयनॉक्स आनी ओशियाक लागू जायना हो आदेश दिला. ताका लागून कोर्टात जमा केल्ले रकमेंतली कांय रक्कम जी आयनॉक्स आनी ओशिया मल्टीप्लेक्सान वापरिल्ली ती 10% व्याजान सरकाराक फारीक करची पडटली. वापरिल्ली रक्कम 10% व्याजान सरकाराक फारीक करपाक सरकारान आयनॉक्स आनी ओशियाक 4 सप्तकांचो प्रास दिला. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. मुरगांव एमपीटीत कोळसो आशिल्लो तसो सुरू करचो म्हूण कामगार संघटनांचो दबाव. एके वटेन मायनिंग बंद आनी आतां कांय लोक स्वताच्या स्वार्थाक एमपीटीत कोळसो हाताळणी बंद करूंक फुडें सरल्यात. प्रदूशण जाताच मात ताचेर उपाय काडूंक जाय. कंपन्यांनी पावलांय उखल्ल्यांत म्हूण आमदार मंत्री मिलिंद सांगता. कोळसो हाताळणी सुरू करची म्हूण एमपीटीचे दोनूय कामगार संघटनांनी मागणी लावन धरल्या. आमदार कामगारां बरोबर. आतां म्हयन्याक आमकां सद्याक जाय पेन्शनर आनी आमची सॅलरी म्हळ्यार आमकां 17 कोटी जाय. हे 17 कोटी आमचे कडल्यान आमी एवरी मंथ आमी 4 कोटी शॉर्टफॉल पडटा आमकां. आज कांय जे लोक आसा भुरगीं शिकता थंय आहा आनी मॅनेजमेंट आमचेर गन दवरून आहा. फाल्यां जर कितें जालें जाल्यार लोकांचें कितें जातलें. आतां प्लस कितें 1650 मल्टिप्लाय बाय 3 जाल्यार लोक कितको जालो तो पळया तुमी. मिनिस्टराक अपील करता की त्यांनी इंटरफेअर करून हितून
कितें तरी आमकां ही स्पीड रिलॅक्सेशन दिवचें जे कन्सेंट आसा GSW अप टू 31 मार्च तें रिन्यू करचें. सो हांव मागता हें जेन्ना आमचें कॅब आनीक तशेंच 10 km/h स्पीड वाडयली जाल्यार आमकां बिझनसांतलें बिझनस खूब आसा. मिलिंद नायक म्हणटा कोळसो बंद करूंक हरकत ना, मात ते पयलीं खंय कामगारांचे पोटा पाण्याची पर्यायी वेवस्था करची. तो आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन कांय ना म्हणल्यार आनी हे सोडून 1000 लोक तरी हांव हाडून उबे करतलो आनी तेंच्या कडेन एक दीस प्रायस घेतलो सांगतलो की ह्या लोकांची पोटाची तुमी सोय करा कोण बॉम्ब मारता ते आनी मागीर जाय तें बंद करा. बरोबर मरे एजिटेटींग अगेन्स्ट पोल्युशन पोर्ट जिंदाल किंवा अदानी ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचे कितले लोक गेले केन्ना पळयला तुमी? तशें करनाका. कोणा तुमी एक दोग जाण आपले कितें तरी दाखोवपाक नाल्यार कितें पर्सनल इंट्रस्ट आहा म्हाका खबर ना. हांव एकटो कित्याक वचा म्हाका इंट्रस्ट आसतलो अशें दिसूंक शकता. पूण दॅट कॉन्सेप्ट इज व्हेरी गूड. दे आर प्लॅनिंग टू स्पेंड अबाउट 100 crores अशें आयकता हांव. तें केलें जाल्यार इट वील बी ऑल कवर्ड. पोल्युशन ना. कार्गो कसले हाडून मरे तुमकां कितें लागला? प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक. ह्या बुलेटिनाक आसप तो खबर तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटा. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात.